गुम 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 ही माझी आवय कशी माती घराची स्कीन कांट बी रिप्लेस टुगेदर सेव्ह द स्पिशीज अँड सेव्ह अ गुमट ऑल्सो. नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत. आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत आमच्या बरोबर आसा असो एक खास मनीस जेका अशी वेगळी वळख करून दिवपाचें ना. खंय ढोल खंय आवाज आयलो बोवाळ घालपाचो काय ताजी याद डेफिनेटली येता. मागीर FC गोवा आसूं, RCB आसूं, नाल्यार खंयसर जर घुमट वाजता जाल्यार पयलें नांव येता तें कार्लोस गोन्साल्वीस. कार्लोस बाब, वेलकम. आय नो इट्स अ ग्रेट फीट की म्हाका दिसता तुजी अपुरबाय सगळे गोंयकारांनी तर केल्याच. बट आयज असो एक म्हाका दिसता योगायोग आयला की तुजे दिल्लीन तुजो कौतुक जालें. रॅक्स कर्मवीर ज्योती हे पुरस्कार तुका फावो जाले. म्हाका सांग कशें दिसता घुमटा खातीर घुमट हें जें तुवें एक आपली वळख करून दिल्या ताज्या खातीर तुका हो पुरस्कार मेळटा तेन्ना कशें दिसता? म्हाका इतली खोस दिसता की ह्या लोकांनी रॅक्स कर्मवीर एवॉर्ड दे हॅव रेकग्नायज मी आनी म्हाज्या कामा खातीर हांव कितें कितें काम करता तें नो डावट हांव वाजयताय पोटा खातीर हांव पयशे करता. पण म्हाजी एक सेपरेट आनी एक वळख आहा की म्युजिकान की हांव चॅरिटी करता. जेन्ना हांव T20 श्रीलंका गेल्लो तेन्ना मॅचीस मदीं गॅप आसतालो तेन्ना हांव स्लम्सांनी वयतालो ड्रमींग तांकां शिकयतालो. पूण अशें टॅलंट म्हाका दिसूंक लागली. म्हाजो एक फ्रेंड आहा अशान म्हणून श्रीलंका तो म्हाका एक इस्कॉलांनी व्हरोंक लागलो. स्ट्रीट ड्रमींग आमी केली की अशें टॅलंट आमी पयले की देर इज लॉट ऑफ टॅलंट ओनली वी हॅव टू गेट देम आउट ऑफ द गेट देम ऑन द रायझर टू शो द प्लॅटफॉर्म अशें की. आनी म्हाजें सेकंडली आय डू चॅरिटी फॉर दीस. हांव चॅरिटी म्हणना अशें पूण म्हाजे मनानसून हांव करता फॉर रिटार्डेड भुरग्यांक अशें कोणाक उरले. एंड आय डू क्लासीस ऑल्सो फॉर गो इन द स्कूल डू वर्कशॉप एंड आय हॅव लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. आय लायक टू टेल द स्कूल ऑर एनी administration that I'm available to give workshop on Ghumat or drums or any music. So म्हाका एक ट्रान्सफर द नॉलेज knowledge through music, because music आवय बापूय म्हणटा ना रे पयली कॉलेज. नो यू नीड कॉलेज बट यू नीड दीस योर अदर कॅरिक्युलर एक्टिविटीज तुमकां लायक सो this is the honor for Goa and I'm so happy Okay. Now this beautiful trophy that is here, it is Rex Karmaveer पुरस्कार तुका. हाज्या बद्दल म्हाका सांग हे तुका कित्या खातीर म्हणून मेळ्ळें आनी तुज्या बरोबर आनी कोण म्हणजे आमी म्हणटा अवॉर्ड बिवॉर्ड मेळटा तेन्ना व्हडले व्हडले सेलिब्रिटीजांक बी आमी अवॉर्ड आयकता, राजकारण्यांक आयकता. तुका मेळ्ळें तुज्या कले खातीर मेळ्ळें, तुज्या बरोबर आनी कोण, तो प्रोसेस कसो? द कर्मवीर अवॉर्ड इज सच लायक की हो अवॉर्ड हे फिल्म स्टार्स व्हडले व्हडले डिग्निटरीजांक ना. हो असो बेजीक हांव एक एग्जांपल दिता. जेन्ना आमी आमचें घर बीन बांदता आमी आर्किटेक्ट म्हणटात पूण रियल मनीस कोण बांदतात ते दीस लेबरर्स ओ कोण रेंव वाडटा ते वतान काम करतात, वीट बीन वतान काम करतात ते द फार्मर्स. सो दीस अवॉर्ड इज गिवन टू द पीपल हू दे आर ऑन द ग्रास रूट, सामके ग्रास रुटार कोण रेंव करता, कोण बाबडे बायलां काम करतात. सो दीस आर द फार्मर्स. फ्यू फार्मर्स वर दे फ्रॉम ड्राय लँड दे मेड इट इन टू वेट लँड्स. सम लेबरर्स अँड सम कोणें आयुर्वेदीक medicines केला. And I didn't know I would be, suddenly I get a call from that, my work was being, they were monitoring I think my work, and then they saw my work towards the charity of slums, going inside, teaching them music, retarded people. So this Karmaveer committee, Rex is doing a fantastic job, so, and I'm proud to be a Goan to get this. बरें, कार्लोस बाब, तुका म्हाका दिसता हांव जेन्ना पासून वळखता ताका तुज्या बरोबर घुमट हे म्हाका दिसता वांगडा असतात ही तुजी ओळखूच आसा. बीट वाजयना जाल्यार म्हाजे हार्ट चलोना. बरें, म्हाका एक सांग, हे घुमटाच्या मोगान म्हणजे हांव नको कितक्या जाणांक खबर आसा घुमटाच्या मोगान तूं आतां लग्न जाला, तुका बाबाय आसा. घुमटाच्या मोगान तूं केन्नाच्यान पडलो सिन्स बिगिनींग? फ्रॉम यंग आमी सदांच लायक माय फ्रेंड्स ऑल वर हिंदू फ्रेंड्स. हांव म्हणना हिंदू बट हांव चवथीक वयतालो, आरती वाजयतालो तेंच्या बारये. मागीर जेन्ना आमच्या फेस्तांक वाजोवप डिफरंट कॉन्सर्ट आय यूज टू प्ले ड्रम. बट आय लव दीस इंस्ट्रुमेंट कित्याक ही म्हाजी आवय कशी ही माती, ही जी माती हांव म्हणटा आनी इतली फ्रेजायल की ती तूं तुज्या जिवाक पासून सोडटा आनी पूण तूं हे पासून हांव देल्ली वेली सांबाळून येयली तर ही आमची आवय आनी ही लोकांनी आमचे पणजे आहात ते तेंच्यांनी दवरल्या हें ट्रेडिशन. आनी म्हाका दिसता की लोक सदांच म्हणटा आमचे दुसरे म्युजिशियन. हांव एक मॅसेज दिता
की हे आमची वी कॅन ओन्ली गो विथ दीस इन्स्ट्रुमेंट टू एब्रॉड. आमी ते प्रायन आयटम ते गिटारा घेवन वचो कित्याक थंय ते खूब लोक आहा. पूण सो हे ना, हे फोक आमचे, हे आमचे कर्तव्य आनी हे आमचे ग्रासरूट, ही आमची आवय घेवन आमी भायर वचोंक जाता. आनी म्हाजो प्रोजेक्ट आहा की टेकिंग घुमट टू द वर्ल्ड, कशें तबला बीन सगळें. सो म्हाका एक सपोर्ट हांव मागता की लोकांक कितें खंय बीन वयतात जाल्यार लायक जस्ट लेट्स प्रमोट इट वेर एवर आय वॉन्ट टू डू. बिकॉज आय स्टार्ट माय सोलोज वा कितेंय हांव स्टार्ट करीत जाल्यार हे घुमटासूनच हांव स्टार्ट करता. आनी ही म्हाजी आवय कशी. आनी हे गोवा गव्हर्मेंटान ताका आतां स्टेट इन्स्ट्रुमेंट केला, इतली बरी गजाल आहा. सो लेट्स एका एका घरांनी एक आसोंकूच जाय. म्हाका दिसता की एका लांबोनार मागीर लोक विचारता अरे कितें, देन वी कॅन एक्सप्लेन, वी फील प्रावड. तूं म्हणटा टेकिंग घुमट टू द वर्ल्ड. आयज आमी बरेचदा पळयता की फोक इन्स्ट्रुमेंट म्हणा किंवा फोक म्युजीक म्हणा हे मातशें खंय तरी परत इन लायमलायट येता, लोकांक तें आवडटा, लोकांक तो टोन म्युजीक वायब आवडटा. तूं म्हणटा की टेकिंग घुमट टू द वर्ल्ड. तुज्या हितूंतल्यान हांव बाकीच्यांक विचारत ना सरकार कितें करता आनी कोण कितें करता, हांव म्हणटा कालूच कितें करता सो दॅट घुमट takes the global center stage with respect to Goa and with respect to music. For this project, what happened, first of all, wherever I do solos or any FC Goa or any, I take this instrument, and visualize, I play. Wherever I do, I start the solo with this instrument, go to different school, do workshops. So my work is on and on every day. Today I'm come with here with the award also. To photo pashi Gumat dhalla hain ani award kela kidak I want to signify the message. Are baba he kire Carlos kidak galo. So it is one message with all. Then lot of people, kya hai they is vicharta are ye gatam mein nahi, gatam ke aise hai lekin skin hai, this is something unique. So they are inquisitive, humko kidhar milega, they asking where you will get it by. So people are inquisitive. आमचे थोडे गोंयकार पासून नको ते कितें रे ते तूं घुमट घेवन मरे बेस्ट मरे आमकां अशें. सो I get lot of messages and also it's a proud moment. And Rohit, I thank you and the Prudent Media for supporting this folk instrument. It's not dying, and now it has come to recently we had a lot of workshops and all in this. So my thing is that my beat will go on and the Gumat will be on, the heartbeat of my. कालूच बाब तूं म्हटलें घुमट आनी घुमटाचो मेन जी खरो आवाज येता तो म्हाका दिसता घारीची स्कीन, मॉनिटर लिझर्ड. बरें दिसलें म्हाका इट इज नॉट द मॉनिटर लिझर्ड दॅट इज हियर. बरेचदा म्हणटा जे वाजोवपी आसा पळय ते म्हणटा ना घारीच्या हेतूर जो आवाज वेगळो येता पळय तो तुका गोट स्कीन म्हण किंवा बाकीच्या हेतूर स्किनान येना. तुजो कितें विचार, बिकॉज ऑब्वियसली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हे सगळें गरजेचें आसा, बट तो सावंड ऑफ म्युजीक और सावंड ऑफ घुमट शूड ऑल्सो कंटिन्यू टू रिमेन. ह्या खातीर तुमी किंवा बाकीची जी फ्रेटर्निटी आहा पळय ते कितें करता सो दॅट दिस इज रिटेन एज अ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट एंड मोर इम्पॉर्टंटली इट इज मोर सस्टेनेबल henceforth. Coming back to this, recently we had a big workshop and together Biodiversity Board, Art and Culture Department and Forest Department, we all three came together by WCS World Committee, and there we lot of discussions. Shahid Deshpande, Art and Culture Director, sagle आले, so Forest Director, so everyone gave a speech. But coming to that, garachi skin can't be replaced. गार म्हणजे गाराची ते बट एवरीवन सेड घुमट गार ना, गार हे स्पिशीज खूब भाशेन यूज जातात. लोक थोड्यांनी नाक्षो काडल्यात, ते रगत स्कीन. सो ते संडेका तेल ते खूब ते स्पिशी लेस जाली, नॉट ऑफ घुमट. घुमट इज वन स्मॉल पार्ट वॉट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. बट सो रायट वी हॅव टू obliged to the term because the species less जातात. ताका लागून we are trying this goat skin. Goat skin is equivalent अशी म्हणना ती 40-50, but right now we had a big conference that day and we'll be having more all सगळे विद्वान थंय आसले थंय आनी सगळ्यांनी उलयला की एक सर म्हणालो की तूं दोळे धाप आपूण वाजयता म्हणून तुमी वणटी भायर रावा, तुमकां कळचें ना, पूण तुमी पळयतकूच आगार ना म्हूण अशें हें आहा मनान गेलां आमचें. ना पूण आतां ह्या फुडें कितें वी हॅव टू सबस्टिट्यूट. सो नाव लॉट ऑफ विथ मायक सावंड करून इलेक्ट्रॉनीक इंजिनियरींग करून तो लेवल कितें तेजी फ्रिक्वन्सी हें करून हो सिंथेथीक स्कीन हो गोट स्कीन आमी ट्राय करतात. सो नाव वील बी पुटींग ऑल ओवर बिकॉज धोल बीन आतां ते चेंज जाल्यात. आदी ते आसताले ते गांवांत स्कीन. सो वॉट इज ऑल्टरनेटिव्ह? दॅट इज द ऑल्टरनेटिव्ह. So we have to get up
हांव कोणाकय म्हणटा कोण सजेस्ट करूंक सोदता कितें करूंक सोदता सो यू पुट अप युअर थिंग्स एंड वी कॅन टुगेदर सेव द स्पिशीज एंड सेव अ घुमट ऑल्सो सो दॅट वूड बी अ ग्रेट थिंग I think, Carlos, what you have done in over these years is, Ghumat has come into focus. I mean, Ghumat, Ghumat Artik, the program that we did. So every without घुमट आमकां जायना. ओके, घुमट आरतीनी आमी पळयला, घुमट मांडोवनूय पळयला आमी, आनी म्हाका दिसता घुमट हें अशें इन्स्ट्रुमेंट आसा ताका कसलो धर्म लागना. म्हाका ते आदी खंय किचनान बांदून दवरताले ते कित्याक जाणा गरमेन वॉर्म आनी कितें इन्सेक्टिसायड बीन आसत न्हू ते मरताले आनी वर्सान एकदां आनी ते हात लावप आदी खंय हात लावंक दिनासले व्हडले आमचे जाणकारान तितलेच लोक आसताले सो इट इज हॅज अ व्हॅल्यू I think Gumat, as you rightly said, Carlos, is an integral part आमच्या मध्ये आसा. बट म्हाका दिसता ही कार्यावळ किंवा आमी हो इंटरव्यू वुडंट बी एंडिंग आनी म्हाका दिसता माय व्ह्युअर्स विल कर्स मी इफ यू डोंट प्ले a small solo, few seconds I can understand, but त्या हेजेर म्हाका दिसता एंड करपाक जाय. आनी कालोस फॉर युअर एंटायर जर्नी सेल्फलेस जर तूं काम करता इज फॉर घुमट हें पळोवन खरेंच बरें दिसता. आनी तशें कालुसान एक व्हेरी इंटरेस्टिंग गजाल सांगली. कालूस ही हो टॅलंट किंवा ही नॉलेज आपल्या पुरते न दवरता लोकां मेरेन पावोवपाचें ताचें खूब हें आसा. बिकॉज दीस इंस्ट्रुमेंट इज यूज बाय ऑल द कम्युनिटीज एवरीवेर एंड इट ब्रिंग्स गॅदर. म्युजीक इज युनिवर्सल कोणाक खबर ना पूण अरे कितें घुमट जालें घुमट आरती जाली कितें घुमट जागर जालें सो दीस इज अ कल्चर हियर. आनी म्हाका दिसता घुमट आनी म्युजीक जर ही कंटिन्यू दवरता. आनी आमच्या प्रायम मिनिस्टराक पासून आमच्या चीफ मिनिस्टरान कितें दिला लायक फॉर नॅशनल गेम इट वॉज घुमट सो घुमट इज एवरीवेर हियर. घुम घुम घुम. व्हेरी रायटली सेड घुम घुम घुम. फुडलें जनरेशन जर ते कंटिन्यू जावपाक जाय जाल्यार ते ट्रान्सफर ऑफ नॉलेज इज इम्पॉर्टंट. कालूस इज व्हेरी मच इंटरेस्टेड की हे ट्रान्सफर ऑफ नॉलेज करतलो. आनी I would like to end this program on a very small solo piece of yours. Carlos, all yours.